नमस्कार. काँग्रेस पक्षाच्या लीगल सेलतर्फे हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हांव ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप आणि माझ्या वांगडा आसा ॲडव्होकेट शंकर फडते, तशेंच काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी हांगासर बसले. आयज जे पक्षाचे आंदोलन चालू आसा फार्मर्स बिला बद्दल, जे सगळं भारतभर चालू आसा त्याच्या बद्दल सगळ्यांका कल्पना आसा. पण आयज आमच्या गोव्या राज्याचेर जो कितें तेचो स्पेशल इफेक्ट जावपाचो आसा बिलाचो, त्या बद्दल उलोवपाक आमी हांगासर बसले. तुमकां खबर आसतलें की सगळ्यात पयलीं 3 वेगवेगळे ऍक्ट भारत सरकारान केले. ह्या 3 ऍक्टां पैकी जे 2 ऍक्ट महत्वाचे आसा, एक आसा, आमी आतां व्हडली व्हडली नांवां न घेता सांगता सरळ तुमकां, एक आसा स्पॉन्सर्स बिल आणि दुसरे आसा ट्रेडर्स बिल. ह्या 2 शॉर्ट नावांनी आमी तांकां वळखया. ह्या दोन्ही ऍक्टांचो जो कितें गोवा राज्याचेर परिणाम जावपाचो आसा तो खूब डेंजरस, खूब भयानक जावपाचो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हेंच्यांनी केला कितें, ट्रेडर्स बिल जर आमी पळयलें जाल्यार आमच्या गोवा राज्यांत जे ट्रेडर्स आसा, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट, यार्ड, सब यार्डान जे बसणारे गोंयकार व्यापारी, ह्या व्यापाऱ्यांका गोवा राज्यात ऍक्टाच्या अंडर टॅक्स भरचो पडटा. पण नवीन हे जे ट्रेडर्स ऍक्ट तयार केला तातूंत केला कितें की डायरेक्ट ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जातले आणि जेचे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन जाला असो मनीस जो मागीर भारताच्या खंयच्याय कॉर्नरान आसुनी डायरेक्ट आपलो माल गोव्यानूच न्हू तर दुसऱ्या भारताच्या खंयच्याय कॉर्नरान डायरेक्ट विकू शकता. म्हणजे जो ट्रेडर हांगासर बसला तेजे सरळ सरळ नुकसान. तेतून आमचो गोंयकार ट्रेडर टॅक्स भरता आणि ह्या ऍक्टाच्या भितर ह्या ट्रेडराक जो नव्या ऍक्टाच्या अंडर आसा कसलो टॅक्स ना. हो सरळ सरळ प्रामाणिक गोंयकार व्यापाऱ्यांचेर जाल्लो अन्याय. तेच्या बद्दल जागृती जावपाची गरज आसा. दुसरो जो ऍक्ट केला स्पॉन्सर, म्हज्या कडेन ऍक्टाची कॉपी आसा. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार फार्मरच्या डेफिनेशनान ह्या ऍक्टान सगळ्यो गोष्टी घालून दवरलेल्यो आसा. फिशरीज, डेअरी, पिगरी, जे जे कितें फक्त फार्मिंगूच न्हू, आमच्या गोंयांत बागायती शेती आसा ती धरली तरी इवन नुस्तेकार सगळ्यांक हातून इफेक्ट जावपाचो. आणि हेंच्यांनी केला कितें, फार्मर्स ऍक्ट तुम्ही करता जाल्यार सगळ्यात पयली गरज आसली फार्मर्स प्रोटेक्शन ऍक्ट म्हणटाले. आमचे कडेन आदीच एक ऍक्ट आसा, कंज्युमर्स प्रोटेक्शन ऍक्ट. कंज्युमर्स प्रोटेक्शन ऍक्टूच असो तयार केला की कंज्युमर म्हणून जो पण कोर्टात वयता त्याच्या बाजूक कायदो उबो रावतलो, त्याच्या रक्षणाक काम करतलो. पण हो जो फार्मर्स ऍक्ट आसा तेतून फार्मरांच्या प्रोटेक्शनाक कांयच केलेलें ना. एक सरळ सरळ एक मनीस एग्रीमेंट करतलो सीजन सुरू जावच्या आधी, म्हणजे पावस पडच्या आधी. आयज गोंयचो काजू आसा आमचो, जाल्यार एक मनीस येता आणि आख्खे गोंयचे काजू दुकानदार प्रोड्युसर जे फार्मर आसा त्यांच्या वांगडा एग्रीमेंट करतलो काजू तयार जावच्या आधी की एंडा म्हाका इतलो किलो काजू तुज्या कडल्यान येवंक जाय, तेची अशी क्वॉलिटी आसूंक जाय, तेका वजन इतलें आसूंक जाय, तेचो कलर असो आसूंक जाय, सगळें आदींच ठरयलें. पावसा वांगडा आमी एग्रीमेंट करूं शकना की पावस इतलो पडटलो काय ना. पण फार्मरा वांगडा डायरेक्ट येवन स्पॉन्सर नांवाचो मनीस एग्रीमेंट करतलो आणि ह्या खातीर फाल्यां तो म्हणटलो हांवें तुज्या वांगडा एग्रीमेंट केल्ले, अमक्या क्वॉलिटीची गोष्ट जाय ती तुवें म्हाका दिवंक ना, हांव आतां तुजी घेयना, नाजाल्यार म्हाका इतल्या कमी किंमतीन. किंमत सुद्दां आदींच ठरोवन मेळटली. हेचो सगळ्यांचो परिणाम असो आसा की फक्त आता आमचो फार्मरूच न्हू, बागायतदारूच न्हू, नुस्तेकार, दूध
जे काडटा जायचे सगळे जे प्रकारचे हे जे बारीक बारीक बिझनेस उरल्यात ते सगळे जाण त्रासान खरी गरज जर कितें आसलेली ह्या कायद्याक जाल्यार 3 गोष्टींची गरज आसली. पहिली गोष्ट म्हणजे एक मिनिमम प्राइस तरी ठरवूंक जाय आसली सरकारान एक्टानूच की ह्या प्राइसाच्या सकयल खंयचेच एग्रीमेंट जावंक शकना हे ह्या एक्टान ना. दुसरे जाय आसले की तुम्ही एग्रीमेंट म्हणटा जाल्यार त्याची कंडिशनां मिनिमम कितें आसतली. फाल्यां ह्या अमक्याच्या सकयल वचोन ती कंडिशन जर फुलफील जायना जाल्यार तो फार्मर त्रासान पडना. आणि तिसरी गोष्ट ह्या एक्टान मिसिंग आसा. जर तो फार्मर्स प्रोटेक्शन आसा एक्ट प्रोविजन जाय आसले की तो त्याच्या खातीर खंय तरी वचूंक शकता आणि आपल्या अन्याया विरुद्ध जसो कंज्युमर मागू शकता कंज्युमर कोर्टात वचून तसो तो अन्यायाच्या विरुद्ध आवाज उठवू शकता आणि त्याका कोर्ट सपोर्ट करतले. हे 3 गोष्टी नसल्या कारणान आयज सगळो आमचो गोंयचो आणि हेच अवेअरनेस आमी करपा खातीर आयज आतां आमी हांगा जमलेले आहात. अशेंच आमी काँग्रेस पक्षातर्फे सगळ्या मार्केटांनी वचून सगळ्यांका कॉन्टॅक्ट करतले. ट्रेडरां वांगडा उलयतले फार्मरां वांगडा उलयतले तेंच्योय समस्या कितें आसा ते आमी आयकून घेतले आणि तशेंच ते आतां तेंच्यांनी हेच्या विरुद्ध कितें करूंक जाय हेच्या बद्दल आमचें डिस्कशन जालें. खलक एक प्रश्न आशिल्लो कशें सोल्युशन कितें येतलें आणि बेसिकली एक करपासाठी कारण कितें आसता की कारण काय जाणे बीग शार्क्स आसा तांकां फायद्या खातीर केले आता कशें दिसता सरळ सरळ 2 व्हडले प्लेयर आयज तयार जाल्ले आसात सबंद देशात. एक आसा ही रिलायन्स रिटेल चेन जाल्या आणि दुसरी जाल्या ही अदानी रिटेल चेन. हे दोन आयज व्हडल्या प्रमाणाचेर भारत देशात स्वता जावन एग्रो प्रोडक्ट्स कितें आसात तेंच्यो किमती ठरोवंक लागल्यात. जर पत्रकारांनी चौकशी केली तर समजा हिमाचल प्रदेश सारखी जागा आसा थंयसर एका टायमार जितले सफरचंद ऍपलाचे जे प्रोडक्शन जाता आख्ख्या हिमाचल प्रदेशाचे ते ह्या अदानीन एकदा विकत घेतलेले. आयज तो गोव्यान येवन जर सांगी की हांव जितलो गोंयचो कांदो आसा सगळो एका टायमार घेता सीजन येवच्या आदी गोंयचो सगळो आंबो जो आसा तो एकाच वेळार घेता सीजन येवच्या आदी जाल्यार कितें करपाचें. आणि तो आपूण स्वता ठरयतलो. एक सामान्य शेतकऱ्याची व्हडल्या अशा जो स्पॉन्सर म्हणटा ट्रेडर म्हणटा त्याच्या वांगडा फाईट करपाची ताकद आसा शक्य ना. आणि हे अशें जातले जर हे त्याच्या बद्दलची काळजी एक्टान घेवनात जाल्यार. आणि म्हणून सादीच गोष्ट आता फिशरमन एक्ट केला हेंच्यांनी फिशरी जर एकट्यान कोणी येयलो आयजूच पळयात आमी विचार करा आयज फाल्यां सकाळी म्हापसा मार्केटान नुस्त्याचो प्राइस कितें आसतो हे कोण ठरयता. हो प्रश्न जर पत्रकारांनी सरकाराक विचारलो जाल्यार कळटलें. आयज गोंयचो जो फिशरमॅन आहा त्याच्या हातान ही कॅपॅसिटी उदोंक ना की नुस्त्याचो रेट कितें आसतो. ट्रेडर्स जे आसात जे मार्केटान बसतात त्यांच्या वांगडा जर एक प्रमुख एखाद्या गोष्टीचो प्राइस तो सांगता ट्रेडर तो कित्याक वयल्यान सांगता ताका कसले कसले टॅक्सीस आसतात आणि कसले पयशे ताका दिवचे पडटात जे तो सांगू शकना. हेचे जर विचारले तो कसो माल कर्नाटकाच्यान गोंयांत हाडटा आनी ताका कितें खर्च येता हे तो उलोवंक शकना. ते जर तुम्ही तांकां विचारशात तर कळटलें की अमूक वस्तू आयज कांद्या सारकी गोष्ट आयज 100 रुपयाच्या वयर कशी पावली. फक्त पावस येण्याचे कारण नसता. आणि अशा टायमार जर आमी जर असो एक्ट येता आणि ह्या एक्टान खंयसरूच त्या फार्मराक जागोच ना आपले कसलो अन्याय जालो तर त्यांनी कितें करचें. तेका जो कितें खर्च येता एखाद्या पिकाक काडपाक शेतकऱ्याक ते धरून
त्याका एक जर मिनिमम प्राइस त्या वस्तूची ठरवूंक ना जाल्यार फाल्यां हो ट्रेडर ती 10 रुपयाक घेतलो आणि आयज जर 100 रुपयाक विकता फाल्यां 1000 रुपयाक विकतलो त्याका आडोवपाची कांयच सोय ना. म्हणजे दोन्ही सायडींतल्यान फार्मर आणि कंझ्युमर दोन्ही सायडींतल्यान तेजें नुकसान ना. एक व्हडलो माफिया हितून तयार जातलो ह्या एकट्यान आणि तो असो आणि तसो फुल नॅशनल लेवलार ज्याच्या वांगडा झगडपाची सामान्य शेतकऱ्याची ताकद ना आणि त्या खातीर राजकीय पक्षांक एक जावपाची गरज आसा शेतकऱ्यांक ताकद दिवपाक आणि शेतकऱ्यांनी आणि तशेंच हे सगळी जी चेन आहा एक जर व्हडलो जर ट्रेडर तयार जालो जाल्यार हो बारीक जो ट्रेडर आसा जो बाकीच्या गांवांनी सामान पावयता तो सोंपतो. हे दोन्ही सायडीक तेजे इफेक्ट. काँग्रेस पक्ष ह्या विशयाचेर जे कितें विशय आसा ते एक मेन विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस नॅशनलाचे जावं किंवा स्टेट लेवलाचे जावं काँग्रेस पक्ष कमी पडटा असं तुका दिसना? ना एक कितें जाला पयलो म्हणजे खंयच्या कायद्याचो विशय आसता तेन्ना आमकां पयली हो कायदो समजून घेवची गरज आसा. जो पर्यंत कायदो आमी वाचिना अभ्यास करिना आणि त्याचो परिणाम कितें जातलो तो समजून घेयना तो पर्यंत आंदोलनां जायना. आयज पंजाबान आंदोलन चालू आसा तुम्ही पळयता तेंच्यांनी एकूच गोष्ट मागली की आमकां मिनिमम सपोर्ट टायम दिया. जितल्या हळूहळू जशें अवेअरनेस जाता आणि शेतकरी हो विषय असो आसा त्याच्या कडेन आदीच तो गांवांनी इतल्या बारीक बारीक कॉर्नरांनी येता त्याच्या पर्यंत कायदो पयली पावत ना वाचलेलो नासता कोणी आणि त्या खातीर अवेअरनेस जावपूच ही पहिली गोष्ट आसता. जशें अवेअरनेस जाले तुमकां हांवें कायदो समजून सांगलो तुमच्या मार्फत तो लोकां कडेन पावलो तर ऑटोमॅटिकली लोकांच्या लक्षात येयलें की हांचो हितून चूक कित्याक काय आणि जर दिसली काय लोक ऑटोमॅटिकली त्याच्या विरुद्ध उभे राहतात. तो आमचो एक दुसरो विषय म्हणटा तो आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तेजे सगळे ऑफिस बेरर्स तशेंच फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आयज आमी डेलिगेशन घेवन वुमन एंड डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हे ऑफिसाचेर गेल्लेले. एक दुखाची गजाल म्हणटा सांगपाक मुद्दाम सोदता कित्याक जेन्ना आमी थंयसर ऑफिसा कडेन तेजे गेले जाल्यार सकयल पयले जाल्यार थंयसर एक सारकी पुलिसाची भरपूर फौज तयार आसलेली आणि पुलिसांनी आमकां भितर वचपाक दिवना. आमी भरपूर नारेबाजी केली पण आमकां थंयसर भितर वचपाक दिवना आणि जेन्ना आमी सांगलें आमकां जर तुमी भितर वचपाक दिना जाल्यार डायरेक्टर आसा ताका आफया म्हणून तेन्ना आमकां कळ्ळें पुलिसा कडसून की डायरेक्टर ना डिपार्टमेंटान डायरेक्टर ऑफ वुमन वेलफेअर आसा एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. सो डायरेक्टर ना तशेंच आमी म्हणल्यार डेप्युटी डायरेक्टराक आपय तेजो जो ज्युनियर आसा ताका तोवूय ऑफिसान ना. तेज्या उपरांत कोण तरी हेड क्लार्क आसतलो ताका तरी आपय जाल्यार तोवूय ना. सो आयज जे ऑफिसान आमी गेलेले गव्हर्मेंट ऑफिस ते गव्हर्मेंट इतले बिझी आसूंक जाय कित्याक सद्या थंयसर मेन स्किमी म्हणटा त्या डिपार्टमेंटान चलता गृह आधार स्किमी चलता थंयसर तशेंच आमची लाडली लक्ष्मी स्किमी चलता आणि त्या ऑफिसान आयज तेंचो कोणूच स्टाफ ना. जाल्यार लास्टाक थंयसर आमकां उत्तर दिवपाक लागून जी डायरेक्टराची पीए आसा ती थंयसर आमचे कडेन येयली आणि जेन्ना ताका आमी प्रश्न केले जाल्यार ताका आन्सर दिवपाक आमचे कडेन जावना. ती म्हणपाक लागली आपूण फक्त पीए आपूण तेजे बद्दल कांय डिटेल आपल्याक खबर ना आणि सर हांगा ऑफिसान ना. सो हे तेंचे कडसून आमकां कांयच उत्तर मेळना. आमी मुद्दाम सांगपाक गेलेले आमी थंयसर मोर्चा घेवन गेलेले फक्त एकूच कारणाक लागून जी गृह आधाराची स्कीम चल्ल्या ही जी गव्हर्मेंटान स्टार्ट केलेली आयज ती गव्हर्मेंटाची स्कीम कोलॅप्स जावपाक पावलेली आसा. 8 महिने झाले एप्रिलांसून ते ऑक्टोबर पर्यंत 8 महिने कंप्लीट झाले अजून पर्यंत त्याचे पैसे अजून पेंडिंग आसा. तांकां जी बायलांक जे गृह आधार स्कीम स्टार्ट केली ती 1,500 ते म्हयन्यान मेळटाले ते अजून 8 महिने झाले तांकां ते पैसे मेळना. आणि आयज दूख लागता कित्याक ते लोक खुबशी बायलां कितें लॉकडावनात अशी परिस्थिती येयलेली आसा की लोकांकडे काम धंदो ना. लोक बेकार जावन पडले जेंचे जे घोव कामाक वयताले कितें जोडून हाडटाले ते आयज सगळे जाण बेकार आसा. कोण ड्रायव्हर आसलेले कोण लेबर म्हणून काम करताले
आयज हेंकां हे स्किमीची खरी गरज असलेली, ह्या लोकांक आतां स्किमीची गरज असलेली हे लॉकडावनात. लॉकडावनान गव्हर्मेंटान हेंकां पयशे दिनासतना हेंचेर अन्याय केलेलो आसा. हांव म्हणटा ते फक्त 1,500 न्हू, ह्या लॉकडावनात जर खरो गव्हर्मेंट तांकां हेल्प करपाक सोदतालो जाल्यार ते डबल करूंक जाय आसले. 1,500 जाग्यार 3,000 रुपया दिवंक जाय आसले त्या लोकांक. आनी कित्याक तांचो संवसार चलोवपाक लागून, कित्याक खुबशे लोक आमी जाणा कितें हे 1,500चे आपली मेडिसीन, बाकीचे आपले भुरग्यांक कितें कपडे घालपाक हे हेचेर आपले घर चलयता. सो अशी गजाल जाल्ली आसा, कित्याक आमकां हेजे वरसून दिसून येता. तेच्या बरोबर जी लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा, जी 18 वर्साचे वयाचे जेन्ना चेडूं येता तेन्ना ताका ही लाडली लक्ष्मी लागू जाता. आमी तोवूय तांकां जाप विचारपाक लागून गेलेले. 2018 सून ते 2019 काबार 2 वर्सां जाली, एक लाडली लक्ष्मी स्कीम सँक्शन जालेली ना. सगळे पेंडिंग दवरलेले आसा. सो गव्हर्मेंटाकडे स्कीम दिवपाक जायना जाल्यार ही स्कीम तेंच्यांनी अनाउन्स करून 2 वर्सां ही पेंडिंग कशी दवरता. आनी आतां तेंच्यांनी एक न्यू तयारी केलेली आसा. जी लाडली लक्ष्मी स्कीम आसा ती पयलीं तुमकां खबर आसलेलें की ताका कितें लिमीट नासलो सँक्शन करपाक लागून, कोणूय अप्लाय करूंक शकतालो लाडली लक्ष्मी, अशी ह्या भाजपाच्या गव्हर्मेंटान तेन्ना अनाउन्स केलेली. बट आयज तेच्या उपरांत तेंच्यांनी कितें केलें, 8 लाखाचो इन्कम दवरलो. जे 8 लाख पर्यंत इन्कम आसा तांकां फक्त ही मेळटली म्हणून. आनी आतां कितें केलां काय म्हटल्यार आतां तेंच्यांनी त्या 8 लाखा वरसून 3 लाखाचेर येयला. सो ह्या गव्हर्मेंटाक ही स्कीम चलोवपाची ना, हेंकां ही स्टॉप करूंक जाय म्हणून हे सगळी नाटकां करतात. कित्याक गव्हर्मेंटाकडे सद्या पयसो ना, गव्हर्मेंट फायनान्शियली करप्ट जाल्लेले आसा, काबार जाल्लेले आसा. आनी तेच्या लागून खंय तरी ही स्किमी आतां बंद करपाचो प्रयत्न चला, हो दुबाव येता. हांव गव्हर्मेंटाकडे मागता, ही स्किमी जेन्ना पब्लिकाक लागून केलेली आसा, गृह आदाराचे जे पेंडिंग पयशे उरला 8 म्हयन्याचे ते इमिजिएटली रिलीज करा म्हणून. आनी जी आमचे जे स्कीम आसा आमची दुसरी आमची जी लाडली लक्ष्मी, ती 2 वर्सांसून जी पेंडिंग आसा ती सगळ्या लोकांची स्किमी क्लियर करा म्हणून. आनी आतां बीजेपीन अशें दिसून येता तेन्ना जी स्किमी स्टार्ट केलेली फक्त वोट बँकाक लागून स्टार्ट केलेली अशें दिसपाक येता. कित्याक वोट बँक मेळोंक जाय, लोकांचे वोट मेळोंक जाय, बायलांचे वोट मेळोंक जाय, लोकांचे सिटीजनांचे वोट मेळोंक जाय म्हणून ही स्कीम स्टार्ट केलेली अशें दिसता. कित्याक दर त्या टायमाचेर तुमी स्कीम जेन्ना स्टार्ट केलेली, आतां इलेक्शन जे लागीं पावपाक लागला, 1 वर्स इलेक्शनाक उरला, तेच्या पयलीं म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आसा, मागीर असेंब्ली इलेक्शन, जाल्यार आतां गव्हर्मेंट कितें करपाक लागलेलो आसा, जाल्यार आतां तांकां रिन्यूवल करपाक लायलेलें आसा गृह आधार स्किमी. गृह आधार जर आतां रिन्यूवल करपाक लायता जाल्यार तांकां इन्कम सर्टिफिकेट दिवची पडटा, रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट दिवची पडटा, लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटा. आतां इन्कम सर्टिफिकेटाक आनी रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट तुमी मुद्दाम म्युनिसिपालिटीन खंयच्या म्युनिसिपालिटीन वचून पळया, नाल्यार मुर्मा गोवा म्युनिसिपालिटीन या, हजारांनी बायलांची लायनी पडलेली आसता दिसाक. कित्याक ते इन्कम सर्टिफिकेटाक लागून येता रेजिडेन्शियल. आनी थंयसर तेंचे स्टाफूच ना, मामलेदार थंयसर चेंज जायत आसा, ट्रान्सफर जायत आसा. आनी थंयसर लोकांक मुर्मा गोवान अशी जाल्ली आसा की लोकांक आतां 2 महिने जाले, 3 महिने जाले, तांकां इन्कम सर्टिफिकेट मेळना, रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट मेळना, अशी परिस्थिती येयल्या. तीच परिस्थिती आमच्या गांवच्या वाठारांत आसा. पंचायत लेवलीक लागता, पंचायत लेवलीक पयलीं इन्कम सर्टिफिकेट कोण दितालो, आमचो जो पंचायत सेक्रेटरी आसतालो तो दितालो. आतां गव्हर्मेंटान कितें केला, पंचायत सेक्रेटरीचो पावर काडला आनी मामलेदाराक दिला. सेक्रेटरी इश्यू करूंक शकना इन्कम सर्टिफिकेट आनी आमचे रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट, तांकां मामलेदाराकडे वचचें पडटा. तेच्या लागून सगळ्या आमच्या ग्रामीण भागांत 2 महिने 3 महिने जाले आतां पेंडिंग आसा. सो हांव कितें म्हणटा, हे कोवीड टायमाचेर तेन्ना ही महामारी बिमारी जी सगळ्या गोंयभर पसरला, आख्या देशभर पसरला, ह्या टायमाचेर तुमी हे रिन्यूवलाक कित्याक लागून लागला. पयलीं तुमी इमिजिएटली लोकांचे पयशे रिलीज करा, जे तुमी 8 म्हयन्यासून पेंडिंग आसा, आनी लाडली लक्ष्मीची 2 वर्सांसून पेंडिंग आसा ते पयलीं रिलीज करा. आनी हे जे रिन्यूवल करूंक जाय ते 6 म्हयने उपरांत करा तुमी. जेन्ना ही महामारी बिमारीसून जे लोक न्यूट्रल जातले, जेन्ना जाग्यार पडटले तेन्ना तुमी रिन्यूवल करा. आतां गर्दी जी बायलांची पडला सगळे एरियेन आख्या गोंयभर, ती म्हाका खंय तरी दूख लागता. आनी गव्हर्मेंटाकडे स्टाफूय ना. सो ही वोट बँक पॉलिटिक्स करपाची बंद करपाची गव्हर्मेंटान या. आनी खरेंच जर गव्हर्मेंटाक लोकांची जर काळजी आसा, ताका जनतेची काळजी आसा, जाल्यार इमिजिएटली हे पयलीं पयशे लोकांचे रिलीज करा. गृह आधारची 8 महिन्यासून पेंडिंग आसा आनी 2 वर्सांसून ती लाडली लक्ष्मी स्कीम पेंडिंग आसा. लाडली लक्ष्मी स्कीम आसता 30% लागून सुद्दां मेळची ना. 3 लाख म्हणजे गोंयकाराक कोणाक पळय साधारण फॅमिलीला ते 3-3.5 लाख कोणाचे इन्कम आसता गोंयकाराच्या म्हणटा. सो गव्हर्मेंटाक हेच्या वरसून कळपाक दिसता गव्हर्मेंटाचो विचार कितें आसा. सो गव्हर्मेंट ही स्कीम खंय तरी बंद करपाक सोदता, कित्याक हेजो बेनिफीट लोकांक मेळचो न्हू.
लाडली लक्ष्मीची हो त्यांचो हिडन एजेंडा असा. सो त्यांच्यानी जेन्ना त्यांना लोकांना बेनिफिट दिले आता 3 लाख एक नॉर्मल मनीस एक नॉर्मल मनशाचो इन्कम आज 3 लाख रुपये असा. सो ही 3 लाख समज जाल्यार एकूय मनशाक लाडली लक्ष्मीची बेनिफिट ह्यान फुडें मेळपाना. आणि गव्हर्नमेंटान क्लियर करूंक जाय की बाबा ही 2 वर्सांची जी लाडली लक्ष्मी पेंडिंग आसा जे 8 लाखाचो स्लॅब आसलेलो तांकां बाबा ही लाडली लक्ष्मी ही बेनिफिट मेळटले काय मेळपाना. हो तांकां परत रिन्यूवल करपाक लायतले तुमी परत एप्लाय कर म्हणून सांगतले. सो हेजे गव्हर्नमेंटान क्लियर येवंक जाय. काँग्रेसीक पयलीं कळ्ळें म्हणून आयज परत आमी ग्रहाधाराक लागून आनी आमच्या लाडली लक्ष्मी लागून हेला सो सीएमाक सांगता की बाबा मागीर म्हणनाका कितें बाबा आमी सँक्शन करपाचें आसलेलें म्हणून काँग्रेसीन पयलीं मोर्चा आयला म्हणून सँक्शन करपाचें आसा लोकांचे पयशे पावया आसले. तुम्ही आज गेले तुमकां डायरेक्टर मेळना आता ह्या फुडें कितें करता तुमी परत आमकां डायरेक्टर मेळना ते डेप्युटी डायरेक्टर मेळना थंयसर तेंचो हेड क्लार्क तेंचो कोणूच स्टाफ ना. आनी पुलीस तशें आमकां भितर सोडून आले. लास्टाक आमकां 4 जाणांक सोडले भितर. तेजे भितर अमरनाथ गेलो जनार्दन मंडारी गेलो भरत मटलकर गेलो आनी आमचे रोशन म्हणून 4 जाण गेली भितर. आनी 4 जाण वचून थंय मेळपाक गेले थंयसर एकटो कोण स्टाफ ना ते म्हणटा आमकां भितरले कांयच खबर ना. सो अशें खंय तरी दिसता की बाबा आयज आमी काँग्रेस पार्टी डेलिगेशन घेवन येवपाचें आसलेलें म्हणून हे लिपोवन गेले काय म्हणून लिपोवन धांवले काय म्हणून अशें दिसता. आनी तेच्या लागून थंयसर कोणूच स्टाफ नासलो कित्याक डायरेक्टराची ड्युटी डेप्युटी डायरेक्टराची ड्युटी बाकीच्यांची ड्युटी थंय रावपाक. म्हाका दिसता जर आमी एक 8 दीस पळयतले जर गव्हर्नमेंट हेजेर कांय डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ना कळटा कोणाक तेजेर परत आमी हल्ला बोल घालतले सोशल एंड वेलफेअर डिपार्टमेंटाचेर. सो हांव मागता जो इन्चार्ज आसा मिनिस्टर इन्चार्ज आसा विश्वजीत राणे आनी तशेंच सीएमा कडेन बेगीनच्या बेगीन लोकांचे पयशे आसा ते रिलीज करचे गृह आधार आनी लाडली लक्ष्मीचे तशेंच डीएसएस जे पेंडिंग आसा तेवूय रिलीज करचे. तुम्ही म्हणत होता की स्कॅम चालू होता हेजे भितर व्हडलो स्कॅम चालू आसा. व्हडलो स्कॅम असो चालू आसा की म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटाक कोविड पेशंट आनीक वाडलेले जाय तेच्या लागून ते रिन्युवलाच्या फाटल्यान लागलेले आसा. त्याच्या रिन्युवलाक लागून जी गर्दी पडटा जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटान ती भरपूर पडटा हजारांनी लोक रावतात तेन्ना तांकां सोशल डिस्टन्सिंग लागना. गव्हर्नमेंट बॉक मारता सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा. जेन्ना तुमी स्कीम बंद पडटली म्हणून लोक बेगिना बेगिना धांवपाक लागले आपले इन्कम टॅक्स इन्कम सर्टिफिकेट घेवपाक आपले रेजिडेन्शियल सर्टिफिकेट घेवपाक. आनी हेचे भितर खंय तरी दिसता की गव्हर्नमेंटाचो कडेन पयसो ना गव्हर्नमेंट बँकक्रप्ट जाल्लेले आसा फायनान्शियली काबार जाल्लेले आसा. तेच्या लागून ही स्कीम खंय तरी बंद पडपाक लागून हो गव्हर्नमेंटाचो सगळो गोलमाल चाललेलो आसा. खरं तुमच्याकडे लास्ट प्रश्न विचारतो. तुम्ही जे माफिया बद्दल म्हणले तुम्ही माफिया तुम्ही कोणाक एक्झॅक्टली पॉइंट आउट करून सोदता ते माफिया कोण पळया हे जो ऍक्ट जो नवीन जो जाल्लेलो आसा तो गव्हर्नमेंटान सांगले की आदले जे ट्रेडर आसात ते लोकांक त्रास करता म्हणून आम्ही हे नवीन कितें करता. तशेंच गव्हर्नमेंटान म्हटले की फार्मरांका हेल्प करपाक तांकां प्रोटेक्ट करपाक म्हणून करता. पण जेन्ना आमी ऍक्ट वाचता आनी तुम्ही गव्हर्नमेंट हे माफिया म्हणून सोदता गव्हर्नमेंट एक नवीन माफिया क्रिएट करू शकता आणि तो ल्हान नसतलो हो फुल देशात तेजो इफेक्ट जातलो. आणि कोण ते आणि ते जे गव्हर्नमेंटाचे सध्याचे लाडले जे लोक आसात त्यांच्यात पैकी कोणतरी असतात कॉर्पोरेट प्लेयर IPL पूण फायनली शेतकऱ्याचेरूय आसतले की ते कोणा वांगडा डील करतले खंयच्या ट्रेडरा वांगडा. तुम्ही एक लक्षात घ्या की शेतकरी अशा कंडिशनान आसा की तो एखाद्या व्हडल्या बिझनेसमॅना वांगडा डील करू शकता. त्यांचा स्वतःचे जे प्रॉब्लेम आहे जोपर्यंत तुम्ही कायद्याचे प्रोव्हिजन दवरिना त्याच्या खरेंच प्रोटेक्शन आयज एका शेतकऱ्याक एक पीक काडपाक मिनिमम कितलो खर्च येता स्वताच खर्च नाही. जर तो घाले विकता त्याच्या वयर खंय तरी विकपाक पावंक जाय ना तो नुकसान जावंक जायना न्हू त्याचे. तर ते धरून जर सरकारान एक जर मिनिमम प्राइस ठरयलेली ह्या प्राइसाच्या सकयल वचोन तो ट्रेडर ती वस्तू घेवं शकना तो स्पॉन्सर घेवं शकना तर कळण्यासारखें आसलें आनी ते एकटाच जाय आसलें. तशेंच तो जो कंडिशनाक कितें घालतलो ट्रेडर ते स्पॉन्सर ती कंडिशनां कितें आसची मिनिमम कंडिशन हे एकटाच जाय आसलें. तुम्ही स्वता हांव तुमकां विनंती करता की तुम्ही वाचून पळोवची हे एक्टान कितें बरयल्लेलें आसा. हे आतां गॅजेटान ऑफिशियल गॅजेटान येयलेले आसलेले तेतून स्वता पळयचे की आमी आमचे
सायडीची कितें तरी वेगळी गोष्ट सांगिना खरेंच ना आणि त्याचा इफेक्ट कितें जाता ते ऑटोमॅटिक कळटा जो पर्यंत तुम्ही एकटाच तिसरी गोष्ट घाली ना की हेंच्यानी घातला कितें जर डिस्प्यूट जालो दोन्ही एकट्यांनी हे चॅप्टर 3 डिस्प्यूट रिझॉल्युशन तर फार्मर आणि तो स्पॉन्सर दोगांनी वांगडा बसचे आणि आपसात मिटून ठरवचे कशें तर ऑन बेसीस ऑफ एग्रीमेंट त्या फार्मराची बाबड्याची कॅपॅसिटी व्हडल्या व्हडल्या आधी जी हे असले हांगासर जमीनदारी असली भाटकारशाही असली तेन्ना ताका जमोंक ना सामान्य शेतकऱ्याक तो येदो व्हडलो आतां कोण तरी टाय आनी कोट घालून येतले व्हडले व्हडले गाडयांनी आनी तेंच्या वांगडा फार्मर डिस्कस करतलो हे शक्य आहा थंयसर सरकारची जबाबदारी संकल्प एकच लास्ट प्रश्न विचारता म्हादयचेर तुमचो काल प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गुंडू राज कोणतरी आहा तो राव ताका ते शिटकावणी दिला की बाबा तुम्ही हांगा येवन थंय तुम्ही एजिटेशन करता म्हादयचेर हांगा येवन तुम्ही डबल हे करता तुम्ही हेचेर कितें रिएक्शन दिता हेचेर पळय तेंच्यानी आमचो तुमकां डायरेक्ट ब्लेम केला की तुम्ही हे स्टार्ट केला आणि तुम्ही खंय तरी टाळप आहा बीजेपी आमी तांकां सांगपाक सोदता की बाबा जो दिनेश गुंडूराव आसा तो आमचो काँग्रेस पार्टीचो AICCचो इन्चार्ज म्हणून आमचो गोंयांत येयल्लो आसा तो कर्नाटकाचो म्हणून येवना ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टीचो इन्चार्ज म्हणून येयल्लो आसा तो आतां एक काँग्रेसीचो कर्नाटकाचो एक वासी तो नागरीक तो थंयसरलो बट आयज तुमकां सांगपाक सोदता कित्याक जे प्रमाणे आयज कर्नाटकान बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा गोंयांत बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा देशांत बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा सो आयज काँग्रेस पार्टीचो स्टँड जो गोंयकारांक लागून आसा आनी स्पेशली ऑन म्हादय आनी तेच आमच्या इन्चार्जान दिनेश गुंडूरावांनी सांगलेलें आसा की वी आर फर्म that every state has its authority to protest. आयज आमकां गोंयकारांक खंय तरी म्हादई ही आमी आमची लायफलायन म्हणटा आमची आवय म्हणटा मदर म्हणटा जाल्यार ही आमकां सद्याक गरज आसा आनी हेज्या लागून झगडपाक काँग्रेस पार्टी केन्नाच फाटी सरपाना तो एक कर्नाटकाचो स्थानीक आसा तेणेन सुद्दां पण क्लियर कट केलेलें आसा करताना तेणे डायव्हर्जन मागलेलें न्हू गोंय वचूं नाका म्हणून तेणे म्हादई दिवप ना म्हणून सांगलेलें ना पळय तेणेन कितें सांगलेलें तें न्हू आयज तुमकां तेणेनूय तशें क्लियर केलेलें आसा कित्याक जेन्ना कर्नाटकान इलेक्शन आसलेलें तेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर पर्रीकरानूच हांगसून लेटर धाडलेलें कर्नाटकाच्या लिडर ऑप्शन दवरपाक तेन्ना तो CM कितें म्हादईचें उदक तुमी घ्या म्हणून सो हे सुद्दां आमी लोकांक उगडास करपाक सोदता ही पॉलिटिक्स काँग्रेस पार्टी करना ही पॉलिटिक्स जे करता ते बीजेपीची डबल स्टँडर्ड आसा आनी आमी एज अ काँग्रेस पार्टी गोंयची काँग्रेस पार्टी वी आर फर्म आनी वी वील फायट आमकां म्हादई जाय कित्याक ती आमची लायफ लायन आनी ते आमी घेवनूच रावतले हेज्या लागून मात सुद्दां आमकां दुबाव ना तो मागीर कोणी कितें उलयलो ना बट गोंयचो स्टँड आसा काँग्रेस पार्टीचो स्टँड आसा आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटचो स्टँड आसा CLP लिडराचो स्टँड आसा सगळ्यांचो स्टँड आसा ऑफिस बेरांचो कितें बाबा म्हादईक लागून आमी झगडटले आनी म्हादई आमी मेळोन घेतले आमचे गोंयकारांक